मॉन्सून केरळात पावलो मात जाय तसो सक्रिय जावंक ना. केरळात मॉन्सूनाचो नेट पळयल्यार वेळार गोंयांत येवप कठीण. 2024 वर्सा 31 मेयाक मॉन्सून केरळात सक्रिय जाल्लो. 10 जुनाक गोंयांत पावलो. अशी परिस्थिती अंदू येत जाल्यार गोंयचे उदका खातीर हाल जायत म्हणून हुस्को. कारण गोंयच्या धरणांनी तळ गाठलो. मंत्री हे मान्य करूंक तयार ना. तो म्हणटा म्हयनोभर पावतले इतले उदक आसा. भाऊ आणि डॅमांचो लेवल अंजुना डॅमाचो लेवल खूब सकयल देंवला. सांगता डॅमाक आमचे कडेन जवळ जवळ म्हयनेभर पावपाचें उदक आसा. परत प्रश्न विचारून पूण अंजुना डॅमाचो खूब देंवला, लो जाला. लोकांक पॅनिकी करनाकात. लोकांक पॅनिकी करनाकात. उदक आमचे कडेन 1 म्हयन्याचे कमीत कमी 1 म्हयन्याचें उदक पंचवाडी आसा आनी अंजुना डॅमाक आसा. हांव क्लियर सांगता. साळावली डॅमाक आमचे कडेन जवळ जवळ 2 म्हयन्याचें मायज उदक आसा. म्हणजे एक लक्षांत घेयात, एक थोडेशें हें तयार करपाचें चलता. इज बॅड. म्हणजे म्हाजे क्लियर हें आसा, 1 म्हयन्याचो स्टॉक आमचे कडेन आसा. तरी आसतना समजा पावस 1 म्हयनो पडलो ना आनी कितें करपाक जर जाय, आमी माय डिपार्टमेंट इज कॅपेबल ऑफ प्रोवायडींग रॉ वॉटर खंय जाय. हे WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरांचे विधान. आता खात्याचो डाटा पळयात. 31 मे मेरेन फाटल्या 3 वर्सांच्या धरणांची पातळीचो डाटा हो. अंजून धरण 31 मे 2024 उदकाची पातळी 15.2% आशिल्ली. 31 मे 2025 उदकाची पातळी 18.12% आशिल्ली. जाल्यार 31 मे 2026 उदकाची पातळी 14.12% उरल्या. साळावली धरणाची उदकाची पातळी 31 मे 2024 26.83% आशिल्ली. 31 मे 2025 उदकाची पातळी 47.59% आशिल्ली. 31 मे 2026 उदकाची पातळी फकत 29.84% उरल्या. तिळारी धरणाची पातळी 31 मे 2024 28.24% आशिल्ली. 31 मे 2025 उदकाची पातळी 25.86% आशिल्ली. जाल्यार अंदू 31 मे 2026 मेरेन उदकाची पातळी 32.79% उरल्या. पंचवाडी धरणाची उदकाची पातळी 31 मे 2024 16.52% उरली. 31 मे 2025 उदकाची पातळी 38.50% उरली. जाल्यार 31 मे 2026 उदकाची पातळी फकत 24.28% उरल्या. आमठाण धरणाची स्थिती मातशी बरी आसा. 31 मे 2024 उदकाची पातळी 33.59% आशिल्ली. 31 मे 2025 उदकाची पातळी 50.60% आशिल्ली. जाल्यार 31 मे 2026 उदकाची पातळी 53.91% आसा. चापोली धरणाची पातळी 2024 45.15% आशिल्ली. 2025 उदकाची पातळी 51.68% आशिल्ली. जाल्यार 2026 31 तारीख मेरेन उदकाची पातळी 40.64% उरल्या. गव्हाणे धरणात 2024 उदकाची पातळी 45.49%, 2025 उदकाची पातळी 64.84%, जाल्यार अंदू 2026 उदकाची पातळी 43.99% उरल्या. आता हो डाटा आणि मंत्र्यांत गेले विधान पळय जाल्यार खातें आणि मंत्र्यां मदीं कितलें कॉर्डिनेशन आसा तें स्पश्ट दिसता. आता सर्वसामान्यांनी मंत्र्याचेर विश्वास दवरप काय खात्याचेर हो प्रस्न उपरासता. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी.